येसू आणि जाकेव. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. 22:19 वोड 1-10. जेजू जेरिकांत भितर सरून नगरांतल्यान चलत वेतालो. जाकेव नांवाचो मुखेल दोल वसूलदारांतलो एकलो आनी आस्तीक मनीस ओचितूच थंय पावलो. जेजू कोण तो जाकेव पळोवंक सोदतालो, पूण आंगान मोटवो देखून लोकांचे केटींत लागून ताच्यान नजो जालें. त्या पासत जेजूक पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुबित्याच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाकेव, बेगीन देंवून ये, तर आयज म्हाका तुमगेर वचून रावूंक जाय. आनी तो बेगीन देंवलो आनी कुशालकायेन ताका आपणागेर सोनीमान केलो. हें पळोवन सगल्या लोकान गुणगुणून म्हणलें, पातकी मनशांगेर रावूंक गेला म्हूण रे हो. सगल्यांचे नदरेक उबो रावून जाकेवान सोम्यांक म्हणलें, सायबा, पळय, म्हाका आसा तितल्याचोय अर्दो वांटो हांव गोरिबांक दितां, आनी हांवें कोणाक फसयल्यात जाल्यार चौपट परतून दितां. जेजून ताका म्हणलें, आयज ह्या घराक तारण आयलें, कित्याक होय अब्रामाचो पूत. तर मनशाचो पूत जाणटल्यांक सोडून काडूंक आनी तारण दिवंक आयला. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.